सरकारी नोकरी आशिल्ल्या कांय जोडप्यांक इलेक्शन ड्युटीची ऑर्डर मेळ्ळा। दोगांकूय ही ऑर्डर मेळिल्ल्यान ताच्या भुरग्या कडेन लक्ष दिवपाक मेळचें ना। देखून जिल्लोधिकाऱ्यान एक ऑर्डर फाटीं घेवची आनी वेंचणुकेच्या दुसरे दिसा ह्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक सुटी दिवची म्हूण गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेन मागणी केल्या। सरकारी कर्मचारी अधिकारी आसा तांकां म्हणजे बायलेक आनी घोवाक सुद्दां दोगांयकूय इलेक्शन ऑर्डरी काडलेली आसा। सो जालें कशें की खूब आमकां कंप्लेनी येयल्यो, म्हणजे भरपूर ग्रिवेन्सीस येयल्यो लोकांच्यो। फोन करपाक लागले की बाबा अशें अध्यक्ष अशें प्रेसिडेंट आमची आसा की आमकां दोगांयकूय काडलेले आसा आनी धाकटी भुरगीं आसा। धाकटी म्हणल्यार कशी 1-1.5 वर्साची आसा, मागीर तशेंच 2 वर्साची आसा आनी दोगांयकूय ड्युटी काडल्या। आनी तेंच्यांनी जेन्युअनली म्हणलें जो थ्रू प्रॉपर चॅनल जे पळय एप्लिकेशन दिवपाक जाय आसलें, बर्थ सर्टिफिकेट लावन आपल्या घोवाची इलेक्शन येयल्या ती दिवं, तेंच्यांनी रीतसर जे पळय डॉक्युमेंट आसा, आपले लेटर आसा, ते ऑब्जेक्शन कॅन्सल करपाक लागून कलेक्टर ऑफिसान दिल्लें। ते दिले आसतना सुद्दां परत तांकां सेकंड ट्रेनिंग येवन तेंचे कांयच आयकले गेले ना। तेंचे कडल्यान हें जेन्ना तांकां प्रत्युत्तर जालें तेन्ना आमची सरळ आमचे जीएसा कडेन उलोवप जालें, परत सेक्रेटरीक सांगलें, आमचे उलोवप जालें की बाबा हें अशें आसा, कितें करुया। ते करल्या बरोबर आमी प्रेसाकूय दिलें आनी आज त्याच माध्यमांतसून बाबा हें कितें घडटा ह्या कारणाक लागून आमी आज कलेक्टराक वचोन मेळ्ळे, सगळे जाण फूल बेरर म्हणटा आमी वचोन मेळ्ळे आनी जेन्युअन रिजन आसा तें तांकां सांगलें। पूण एक बरी गजाल म्हणटा ती आमचे कलेक्टर मॅडमीन ते आयकून घेतले ग्रिवेन्सीस ज्यो बाबा अमके अमके आसा। म्हाजे कडेन एक 4-5 येयल्ल्यो अर्जंट आसा, त्यो सारक्यो जेन्युअन आसल्यो, म्हणजे तांकां जाय त्यो तेंच्यांनी आज तांकां आमी दिल्यो आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें अश्यो जर केसी आसत जाल्यार तुमी आमचे कडेन हाडून दियात। आमी गव्हर्मेंटा कडेन सांगलां की सरकाराक सांगलां की ज्या दिसा आमी इलेक्शन ड्युटी करतले त्या दुसरे दिसा जेंच्यांनी ड्युटी थंय केल्या तांकां दुसरे दिसा आमकां हॉलिडे दिवची अशें आमी एप्लिकेशन सुद्दां दिल्लें आसा आमचें सरकारा कडेन।